एकदां सामारीत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलेक गेलो. खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या गांवघरां मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसलेमान परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवंक घेतलो. म्हणटच तो आनी एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफरनहूमांत एक राजकुडीच्या पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदायाक तावन गालिल्यांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाच्या तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, कुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवार तुमी सोत मनशाक नात. राजोटकीकारान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोडचे आनी ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन तो मनीस आपल्या वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाको ताका मेळूंक गेले आनी ताजो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्याय वखदां ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपाराच्या 1 वाजता ताका जोर गेलो. जे वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें तेच वेळार हें घडलें म्हूण बापाय गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्खेच कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदायांतलो गालिल्यांत परतून येतच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां.